हांगसर तेंच्यांनी गडबड केल्ली आसा म्हणून आमचे डिमांड आसा हे लेटर आमी रिजेक्ट करतात मात आमचे डिमांड आसा ह्या आयच्या सभेक आमचो डिमांड आसा युनिटी मॉल ताजो तेंच्यांनी आता हे केल्ले आसा युनिटी मॉलाचो प्लॉट ए आसा आणि प्रशासन समाजो प्लॉट बी आसा सो दोन्ही प्लॉट जागे डिफरंट डिपार्टमेंटाचे आसा सो युनिटी मॉलाचे टुरिझम मिनिस्टर आणि जीटीडीसी त्यांच्यानी क्लिअरली आमकां सेपरेट लेटर दिवचे आणि सांगचे की वो चिमलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून दुसरे जो आमचो फायनान्स मिनिस्टर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो सीएम आसा त्यांनी सेपरेट लेटर दिवन प्रशासन स्तंभ जो प्रोजेक्ट हा तो चिमलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून आमकां सेपरेट लेटर दिवचे हे दोन्ही लेटर मेळटकूच मेळना जाल्यार आयज आमी डिमांड करता की आमकां बेगीनच्या बेगीन ही दोन्ही लेटरां दिवची आणि हे जेन्ना परत आमकां लेटरां मेळना तेन्ना परतून आमचो जो हंगर स्ट्रायक जो 34 डे एंटर जाता तो आमचो कंटिन्यू उरतलो ते लेटरान आमी आनी कितें कितें मागता जी रिनोटिफाईड जागा जावपाक जाय जो जॉइंट सर्वे जाला ताचो आतां एज पर द रिपोर्ट जॉइंट सर्वे रिपोर्ट आमचे सजेशन्स आमचे ऑब्जर्वेशन्स त्या प्रमाणे जी वेटलँडा प्रमाणे ती रिनोटिफाईड जावपाक जाय मागीर दुसरो आनी एक डिमांड आसा जे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन थंयसर जाल्ले आसा थंयसर डिस्ट्रक्शन जाल्ले आसा जीटीडीसीन ते केल्ले आसा युनिटी मॉलाचे ते ती जागा रिस्टोर करची आणि थंयसर आमी टीसीपी कडे डिमांड करता की थंयसर कसलेच सेटलमेंटचे जोड तुम्ही दाखवायचे न्हू जेन्ना हे रिनोटिफाय जातकीर आमी जे कालच्या गोविंद बाबाक काल लेटर ते ऑफिशियली हे जे सांगला ते आमी ऑफिशियली तांकां सांगतले आणि तांकां सांगतले की दोन्ही लेटरां आमकां जाय जो डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंट कडसून आमकां ही लेटरां जाय सो सरकारान आमची दिशाभूल करची न्हू आमकां लायटली घेवची न्हू अशें आमी एक कॉन्स्टिट्युशनल वेन सांगता दुसरे म्हटल्यार जसे की सांगला की हे आमी लेटर रिजेक्ट करता आता जो प्रशासन स्तंभ स्पेशली प्रशासन स्तंभाचे उलयता तेन्ना प्रशासन स्तंभ जसे की सांगला आमी की ती जॉइंट सेक्रेटरी फायनान्स हा प्रणब भट तुमचे तेजे कडेन आमी मागता आणि मिडिया मार्फत आमी मागता की तुम्ही तांकां विचारचे कित्याक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रायट तेका आसा सगळो त्यांनी सजेस्ट करूंक जाय सीएमाक की तो जो प्रशासन स्तंभाचो डीपीआर आमकां त्यांनी दिवचो आणि त्यांनी डीपीआर दिवन आमकां सांगचे की हे प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून ना की केदार नायकान सो असलो व्हडलो ब्लंडर आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लंडर या सरकारान केल्लो आसा ताका लागून आमी हे मिटिंगेन आयज सांगता परत क्लॅरिफाय करता की जेन्ना पर्यंत हे दोन्ही कम्युनिकेशन ऑफिशियली लिगली आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली आमकां दोन्ही प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमला गावच्यान शिफ्ट करना जाल्यार आमी आमचे जे हंगर स्ट्रायक हा ते कंटिन्यू करतले आणि हे पीसफुल जसे की आयज आमी सांगता त्याचा आदर्श घेता महात्मा गांधीजीचो आदर्श घेता त्याच्या आदर्शान आमी त्याचे जे कितें हे आमकां हे आसा मार्गदर्शन दिता त्याच्या आधाराचेर आमी फुडें वयतले आणि पीसफुल प्रोटेस्ट आमचो असो चल्ला तसो चालूच उरतलो सो एक संदेश की सरकारा कडेन की तेंच्यांनी फकाणां करची न्हू हे बेगीनच्या बेगीन तुम्ही हे दोन्ही ऑफिशियली आमकां दिवचे सो हांव मागता आतां आमचे आज हांगा जमिल्ले गोंयकार भाव भयण पत्रकार बाब आनीक आजच्या दिसाचे मेन संदेश म्हणटा ते आज मातयेर्स डे आनीक आमचे महान महात्मा गांधीजीक आयच्या दिसाक असॅसिनेट केल्लो आयच्या दिसाक जेन्ना सुरवातेक हांव उलयतां चड उलोवपाना पूण आमचे महान
जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले आयचो आमी सगळे ह्या दिसाक मार्टियर्स डे म्हणून उगडास करता. त्याच वेळार जेन्ना चिंबेडकाराच्या लोकांनी खास करून हिंगा बाब गोविंद आसा, बाब अजय आसा, दुसरे सगळे चिंबेडकाराचे वांगडी आसा मुखार जेन्ना सरलेले पयली सुवातेर ह्या सरकारान ज्या पद्धतीन ह्या लोकांक रस्त्यार हाडले, एक म्हयनो मायज जालो, लॉज दिसता कित्याक गोंयांत हुकुमशाय आहा काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. ह्या सरकाराक लॉज ना. जेन्ना नोटिफिकेशन काढले टुरिझम डिपार्टमेंटान, ओरिजिनल जो जागो आशिल्लो 3 लाख स्क्वेअर मीटर IT डिपार्टमेंटाचो आशिल्लो, 60,000 सुमार हे लँड टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या खात्यात ट्रान्सफर झाले. आणि जेन्ना ट्रान्सफर झाले, प्रशासन स्टंप हो प्रोजेक्ट अंडर जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन 17 स्टोरीचो हो प्रोजेक्ट. आणि म्हाका खबर ना हो सरकार कित्याक लोकांक फटयता, सारखे नोटिफिकेशन कित्याक मुखेलमंत्री काडिना, कित्याक क्लियर कट सांगना. म्हाका दिसता हो डिमांड आज आमचे भावांनी घातलेलो आसा. देर हॅज टू बी अ क्लियर कट अश्युरन्स इन रिटन. आज वेदर केदार नाईक टुरिझमाचो जो डायरेक्टर आहा, whether he has right today to issue a notification pertaining to another department, that is general administration, हे लँड ट्रान्सफर करपाक GADन सरकारान प्रयत्न केल्लो, तेजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. आज आमचे जे थिंगा डिस्ट्रक्शन जाला 25 कोटी रुपयाचे डिस्ट्रक्शन, बुराक मारपा हे सरकार बरे आहे, बुराक मारपाक तिजोरी बुराक मारताय. 25 कोटीचे डिस्ट्रक्शन हे सायडी. आज हेजी क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता सरकारान दिवपाक जाय. लोकांक फटोवचे न्हू. एक स्टेटमेंट एक मंत्री काढा, मुखेलमंत्री दुसरो स्टेटमेंट काढा. हे चिंबेलकाराचे लोकांचे एक विक्ट्री. दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट, दिस इज द विक्ट्री ऑफ द पीपल. आणि आज लोकांना दाखवून दिलेले असा की जे प्रोजेक्ट पर्यावरणाविरुद्ध ह्या सरकार हाडपाक सोदता त्याच्या विरुद्ध आज म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी प्रेरणा घेवपाक जाय. आणि हांव सल्यूट करता तुमकां, कित्याक ज्या पद्धतीन तुम्ही इतले दीस आज हे सॅक्रिफायस केलेले आसा, खास करून ह्या मार्टियर्स दिसाक. आमकां तरी दिसता गोंयांत सालाजार शाय आहा काय कितें, कसलेच कम्युनिकेशन ना. सो द डिमांड इज व्हेरी क्लियर. स्क्रॅप दिस प्रोजेक्ट very very clearly with GAD assuring that की प्रशासन स्टंप will be scrapped. Environment destruction जे झाला ते पत्ते आमचे लँड पयली आशिल्ले त्याच पद्धतीन पोतून करपाचे. बायोडायव्हर्सिटीचे जे झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा हे सगळे नोटिफाय करपाक जाय. आणि सरकारान आज दोतोर प्रमोद सावंतान क्लियर कट he has to state कित्याक I have not seen him प्रेस नोट दिता ते कितें कोणाला वचताय तुम्ही सेंटराल वचताय इथाय थिंगा क्लियर कट नोटिफिकेशन येवपाक जाय. स्क्रॅप दोन्ही प्रोजेक्ट फ्रॉम GAD आणि टुरिझम डिपार्टमेंट. आणि जो उलो आणि जो जे डिसिजन आमचे आज हिंगा प्रोटेस्टर गोंयकार भाव कोताय त्याच हाटल्यान आमी सगळे एज गोंयकार आसता.
आयज आमचे सगळ्यांचे बापूची आणि जेंका फादर ऑफ नेशन ही पदवी मेळ्ळी आणि जांच्यांनी आमच्या देशा खातीर हौतात्म्य पत्करले, हौतात्म्य अशें क्या या महान व्यक्तीचे आमच्या या देश विरोधी लोकांक जेंका नसय असली बापूजीन दाखयल्लो सत्याचो मार्ग जेनी जेनी पत्करलो त्या सगळ्याचो त्यांच्या जीवनात विजय झालो. त्याचप्रमाणे गेले 34 दीस आम्ही सत्याच्या मार्गान बापूजीचे नाव घेऊन त्याचबरोबर आमच्या आदिवासीचे नेते भगवान बिरसा मुंडा हांचे नाव घेऊन आमची दैवता देव बायगिणेश्वर, आमची भगवती चिम्मलकरीण सातेरी माया त्यांच्या सगळ्याचे आशीर्वाद घेऊन जे कितें आमचेर हांगचल्ल्या हुकुमशाही सरकारान एक व्हडले काडले युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नावाचे आमचो विध्वंस करपा खातीर त्याच्या खातीर आमचो सगळो गांव तुम्ही हांगा पळयता, हो जनसमुदाय जो पळयता, हो एकवट जो पळयता, तातूंत मेजॉरिटी आमचे चिंबलचे आमचे भाव आसा, भयणी आसा, आमच्या आवय आसा, आमच्या आजो आसा. हेंच्यांनी ही आमच्या क्रांतीची मशाल स्वतःच्या हातीन घेतली आणि घराघरांनी वचून सगळ्यांक जाग हाडली की असो एक संदेश दिलो प्रत्येक घरान वचून जोपर्यंत आम्ही एकजूट जावन एक मूठ जावन वो लढो लढना तोपर्यंत ते हुकुमशाही सरकार जे आसा ते आमकां बदपाक ना. म्हणून आम्ही शांततायेच्या मार्गान हे आंदोलन केले. 34 दीस आमच्यो भयणी, आमच्या आवय आजो थंय आमच्या स्थळाचेर त्यांच्यानी भूक हडताळ केली, उपोषण केले आणि एक प्रकारचो दबाव जो आसा तो सरकाराचेर हाडलो. इतकेच नाही, इतिहासान नोंद करून दवरपा सारखी एक घटना 15 डिसेंबराक आमची ही जी नारी शक्ती जी आसा जांकां आमी दुर्गा मातेचो अवतार म्हणटा
त्यांच्यानी विधानसभेत धडक दिवपा खातीर जी नीती वापरली आणि सांगले सरकारात पुलिसांक सांगले लॉ अँड ऑर्डर करता हे सांबाळटा तांकां आमकां आमच्या न्याय हक्कासाठी विधानसभेत वचूनही आमचेर तुम्ही जाय जाल्यार लाठीचार्ज करा आमकां अरेस्ट करा परंतु हे लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपी हे आमच्या समोर नमले ना तांच्यांनी लाठीचार्ज केलो ना आमकां आमच्या लोकांक कैद केले कांयच करूंक ना कारण हो आमचो जो मार्ग जो आसलो आंदोलनाचो तो शांततायेचो आसलो आयज बाबा आमचो अजय जे कितें घडलेलें आसा त्याच्या संबंधी उलयलो हांव एकूच सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक बाबा रे हो तो कितें ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर जो आसा तो तुमच्या अधिकाऱ्यांक सोमोवपाची गरज आसा म्हाकाय कळना अरे जीएडीचे जे ह्या आसा त्यांची जी जबाबदारी आसा बाब केदार नायक जो आसा हो कशी घेता सर केदार नायकान आपले पळोवपाचें जे जीटीडीसी आसा तेजे लेटर काढून तुम्ही दिया हा तुका कितें पावर ऑफ एटर्नी दिला कितें दिला तुका दुसरें इतको तुम्ही बरो निर्णय घेता आमच्या खातीर गोंयकारा खातीर एक साधी प्रेस कॉन्फरन्स तरी घ्या हा आणि मजा कितें सांगता तुमकां मजा अशी काल त्या बदामी सराक विचारले हांवें अरे बाबा म्हटलें तुम्ही जी पळय ते प्रेस घातली काय न्हू ते कितें रे आमकां विश्वासान बी कांय घेवप ना तुम्ही मिटींग दवरली म्हटलें जी रिसर्वे केला त्याची पण आमकां आपोवंक ना तुम्ही म्हटलें सीएमाच्या कानान घातलें म्हटलें बरोबर जेन्ना आमची बाजू तुम्ही आयकून घेना फक्त एक सायड कळ्ळें न्ही तुम्ही ताका सांगता तुम्ही त्याच्या कान भरता अशें जालें न्ही राती हांवें सांगला तुमच्या सोबे बाजार सांगता हांवें राती सांगला तुझ्या कान भरता म्हणून हो असलो कसलो निर्णय हो निर्णय बरोबर नाही त्यांना हांव इतकेच मागता जशें अजयान मागला त्याप्रमाणे तुम्ही चिमलच्यान आमच्या तळ्या वरसून ह्या वेट्टेन्ना वरसून हो जो ह्या आसा आमचो कितें करपाचो आमी स्क्रॅप करपाक मागताले तेन्ना हांगासर सून आमच्या तळ्यारसून आमच्या वेटलँडाक तो डिलोकेट वरा प्रशासन मारा आणि युनिटी मॉली वरा हांगासर पूण त्याचे कॉरस्पॉन्डन्स जे आसा ते मातशें बरोबर करा हांवें काल तुमकां सांगिल्लें सर व्हडलो जो लूप होल तेंच्यांनी दवरिल्लो आसा जो स्टेटमेंट आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कॅरी केलो तो असो की आमगेर उपकार केले सर कितें म्हटलें तेंच्यांनी शेवटी पळय हांव आनी रोहन खंवटाबाई सांगतालो बाय काय न्ही तेच खरें जालें ते कितें खरें जालें तर आमी म्हणटाले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून अरे बाबा तुवें अजून जो कितें रिसर्वे केल्लो
तो रिपोर्ट तुम्ही सारको पळोवंक ना, आमकां बाजूक दवरून अर्धसत्याचेर तूं विसंबून रावन तुम्ही हो स्टेटमेंट करता. कोण माननीय सीएम, हे आयकपाक बरें दिसना. सो म्हजो एक डॉक्टराक हें आसा की आमचे हायड्रोलॉजिस्ट असले आणि तुमचे आशिल्ले, तांकां बरोबर घेवन हो जो आसा, जो रिपोर्ट आसा वेटलँडाचो नव्यान जो आमी सांगिल्लो रिनोटिफाय करपाचो, ते तुम्ही मातशें करा आणि हेचेर पड्डो घाल. आता ह्या विशयाचेर हांव एक करता, हांगा स्टॉप जाता. आयज हांव गोंयच्या अनेक भागातून आमच्या उपोषणाच्या स्थळाचेर हजारांनी लोक आमकां आपले सहकार्य दिवपाक फुडें आयले. त्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां ते अशें की ही जी युनिटी मोलाची आणि प्रशासन संभाजी लढाई आम्ही जिखलेली आसा. फक्त जो कितें तो पत्रव्यवहार जो आसा तो तितको बाकी आसा. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की आमी चिमलकार तुमचे खूप खूप आभारी आसा. आमी चिंतून आसले की आमच्या गोंयकारांकडून आमकां इतकें प्रेम मेळटलें म्हणून. दुसरी गजाल, आमी अशें करता, हांगासर कालूच आमी एक शपथ घेतलेली की अशी जय जय ज्या ज्या ठिकाणी गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय थंय आमी आमच्या गोंयकाराच्या मदतीक धांवून येतलो चिमलकार. हे आमी कित्याक सांगता, आयज तुम्ही पळयता प्रत्येक कडेन जे कितें आमचेर अन्याय जाता थंयसर तो गांव एकटो लढाई लढटा. आणि हे जे निकम्मे सरकार जे आसा ते कितें करता, आमकां अंडर इस्टिमेट करता. आमकां सुद्धा विचारले, आमच्या आमदारान म्हटलें सुरवातीक, तो म्हणपाक लागलो आमी लोक खंय आसा ते आमी आसा. मागीर सांगपाक लागलो खंय मेजॉरिटी आसा ते आसा. आणि मागीर कितें स्टेटमेंट, ते 100 लोक सुद्धा तेजे कडेन ना, तेंचे कडेन ते 100 लोक रे बाबा. सो सांगपाचें अशें आसा की आमी जो आमचो युनारी आसा तांकां आमी सलाम करता, वंदन करता तांकां. आणि हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडसून की आमच्यो बायलांच्या बद्दल आमकां सगळो अभिमान आसा. तुम्ही त्यांचे इन्स्पिरेशन घेवचें आणि असोच आमच्या सारको जो लढो जो आसा शांतताये मार्गेन फुडें व्हरचो. देव बरें करूं. ओके. जसं की परत एकदा आमच्या लोकांक सांगता, आमकां रिटर्न डॉक्युमेंटेशन जाय ऑफिशियली दोन्ही डिपार्टमेंटा कडसून. फेस ऑफ कर माइक ऑफिस हॅलो स्पीकर ऑफ कर पुढे आमका पुरा जसे की आम्ही आता आमचा जी आयज मिटिंग आसा, जे आम्ही डिमांड मागला की नोटिफिकेशन जे काल येयला ते आमकां प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय. दोन्ही प्रोजेक्टांचे DPRs आमकां दिवपाक जाय. स्पेशली जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा फायनान्साचो प्रणब भट, त्यांनी तो DPR प्रशासन स्तंभाचो आमकां दिवपाक जाय. आणि मिडियाकूय मागता की तुम्ही त्यांच्याकडे मागचो म्हणून. आणि जो आमकां जागा जाय, जे आमचे सायटची रिस्टोर करपाक जाय,
आणि ऑफिशियली हे सगळे आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी थंयसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करतले थंयसरले आमी कशेंच उठपाचे ना. सो आतां आमी थोडो टायम हांगा बसतले हांगा. सो जे जे लिडर्स येयल्ले आसा खूब तेंच्यांनी जेन्ना बसता तेन्ना सेपरेटली आपले 2-2 मिनटांनी उलोवन आमकां सपोर्ट दाखोवपाचो आनी एक संदेश सरकाराक दिवचो. सो आमी मातसो टायम सगळे हांगा बसया आनी ते जे कोण आमकां सपोर्ट करपाक येयला दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांच्यान तेंच्यांनी 2-2 मिनटांनी उलोवन हे आमकां सपोर्ट करचो. ओके. हांगाचा सोनिया आनी आलो नाका तुम्ही बसा तुम्ही बसा दुसरा माइक यूज कर दुसरा माइक म्हणजे एक क्वेश्चन आशिल्लो जेन्ना लोकांनी सांगले की आयटीची लँड आशिल्ली ती टुरिझम डिपार्टमेंटान गेली जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान गेली जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट ते काल ऑर्डर काडले. सो टुरिझम डिपार्टमेंटाक जेन्ना लँड वयता तेन्ना ते ऑर्डर काडूं शकना. ना तसे आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय त्या प्रमाणे ऑलरेडी ते प्लॉट ए आणि प्लॉट बी ते केल्ले आसा. प्लॉट ए जो आसा युनिटी मॉलाचा आणि प्लॉट बी जो आसा प्रशासन स्तंभाचा आणि प्रशासन स्तंभाचो जे डिपार्टमेंटान ऑलरेडी पीपीपी मॉडेलाचेर एनसीसी जी कंपनी आहा तेजे कडेन जाग्याचे हे सगळे ते डॉक्युमेंट्स ऑलरेडी केल्ले आसा. 2 महिन्या पयलीं सॉइल टेस्टिंगूय जाताली ते आमी आडवना. सो काम तेंचे इंटरनली सगळे अप्रुवल्स बी जाल्ले आसा. म्हणून आमी मागता सरकारान प्रशासन स्तंभ सगळं ताका लागता JID आणि फायनान्स डिपार्टमेंट तेंच्यांनी ऑफिशियली सांगचे बाकीची हॅलो ते वेटलँड केदारनाथ करूंक शकना. तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री येता गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा तर तेवूय सीएमाकूच लागता. तर सीएमान तेजेर प्रशासन स्तंभाचे आणि वेटलँडाचे क्लियरली सांगपाक जाय आणि GTDC आहा ते युनिटी मॉलाचे सांगपाक जाय अशें आमी ऑफिशियली तिका सांगता. हा थँक्यू पुरो पुरो गव्हर्मेंटाची लँड जी आसा ते बाबू भाई तू हम लोग को ब्लॉक कर कौन रे आज जी सभा जावपाची आझाद मैदानाचेर आज असो विषय आसा की आमच्या गोंयांत आमी निवडून दिल्ले लोकशाही पद्दतीन निवडून दिल्ले सरकार आसा. कारण राज्य यशिना जो आसा आमकां आझाद मैदानाचेर जमपासून परावृत्त करता. आमकां आझाद मैदानाचेर जमपाक दिना. राजधानी शहरान आझाद मैदान हे खरें म्हणल्यार आझाद आसूं जाय आसलें पूण आयज थंयसर काही रेस्ट्रिक्शनां सरकारान आपल्याक जे आमी दिल्ले तांकां अधिकार आसा ते अधिकार वापरून तेंच्यांनी जे बंधन घातलेले. तर ही जी हुकुमशाही आसा ती आमी कितलो तेंप खपोवन घेतले हे आमी आतां विचार करपाक जाय. आनी एक तुमकां गजाल सांगता की सुरवातीच्यान म्हणजे बाब स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हेणे काय पोराटे हाडून आमच्या राजकारणात सोडलेले आसा तेजी ही आता फळां आमी भोगतात. कारण अगदी सुरवातीच्यान जरी चिंबलकारांचो लढो जो आसा हो घेतलो जाल्यार आमकां एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय की शेवटी डेव्हलपमेंट जो आसा तो कोणा खातीर तर तो लोकां खातीर तो जनते खातीर आसूं जाय. आणि जेन्ना थंयसरले ग्रामपंचायतीन ठराव जाता ग्रामसभेत एकदा न्ही दोनदा न्ही तीनदा ठराव जाता तरी सुद्धा ते ओव्हररूल करून चुकीच्या पद्धतीन BDO ऑर्डर काडटा जी सेटिसाइड केली ऑनरेबल कोर्टान. त्या BDOचेर अजून पर्यंत काय ऍक्शन जाली ना. त्याने त्याच्या परबिबान नासून सुद्धा त्याने ती ऑर्डर काढलेली. ही भुरगेपणाची एक लक्षणां. त्यानंतर मुख्यमंत्री सांगता की ऑलरेडी थंय 25 कोटी खर्च जाल्ले आसा. हे 25 कोटी खंयच्यान आनी कशे खर्च जाले तेजे अप्रुव्हल केन्ना जाले तेजे टेंडरिंग केन्ना जाले ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो भुरगेपणाच्यो गजाली आसा. ही तेंची इमॅच्युरिटी दाखयता. थंयसरलो थळावो आमदार हो आमदार पयलीं सुरवातीक चिंबलकारा बरोबर आसता मागीर तेजें परिवर्तन जाल्ल्या उपरांत तो थळाव्या बरोबर ना
आणि पयर एक दिसा तो सांगता की ल्हान भुरगे हांव कित्याक म्हणटा ते सांगता, कारण तो पयर सांगता की ते म्हाका गाळी मारता म्हणून हांव थंय वचना म्हणून. ही भुरगेपणां न्ही, हे खरें म्हणल्यार चवथेतल्या भुरग्या बिरग्या अशें म्हणटा तो म्हाका गाळी मारता हांव तुज्या वांगडा उलयना, ही भुरगेपणां. आणि तशीच ही जी सगळी भुरगेपणां जी दायज दिल्ली आसा, आयज जी ऑर्डर काढल्या ती ऑर्डर ऑथॉरिटी नासतना त्या मनशान काडलेली आसा. ही जी भुरगेपणां चल्लेली आसा ही भुरगेपणां सोंपपाक जाय. एक गोष्ट लक्षात दवरा, हो लढो फक्त चिंबलकारांचो न्ही, हो चिंबलकारांनी एक मशाल पेटयल्ली आसा आणि ती आता गोंयभर भोंवपा जाय. आणि जशें सुरवातीच्यान आमी सांगत येयल्लें आसा की चिंबलकारांनी सुरू केल्लो लढो, तेंच्यांनी सत्याग्रहान चलयल्लो लढो आयज यशस्वी जाल्लो आसा. त्या खातीर चिंबलकारांचें अभिनंदन, सगळ्या गोंयकारांचें अभिनंदन. आणि अशाच प्रकारे जे जे कितें म्हणून आमच्या हक्काचेर गदा हाडपा खातीर म्हणून जी कितें कार्यावळी केल्यो वयतल्यो सरकारा कडल्यान थंय आमी ताका विरोध करतले. दुसरी गोष्ट अशी लक्षात दवरा, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जो विषय असता, असे विचार करूया सगळे गोंय आमचे कॉन्क्रिटायज झाले जाल्यार आमी जगोवंक शकतले काय कितें. आयज आमचे कडेन जाय तें उदक दिवपाक ना, सगळ्याक टँकरी भोंवता. हांगासर बांयगणी पठाराचेर जे आसा त्या टँकरींचें उदक खावचें पडटा, नाजाल्यार बोरवेलीचें उदक खावचें पडटा. आमकां जाय तें उदक दिवपाक सरकाराची तांक ना, तरी सुद्दां कसलो डेव्हलपमेंट करता हेजेर सरकारान विचार करूंक जाय. हांव जाणा सगळे जाण उलोवपी आसा आणि उलोवपा सारकें खूब कितें आसा, पण हांव थांबता हांगासर. ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपा जाय आणि म्हाका दिसता ह्या मंथनांतल्यान कितें तरी अमृत भायर सरतले आनी ते आमच्या गोंयांत तारतले अशी हांव इच्छा व्यक्त करता. आणि परत एकदा चिंबलकारांचें अभिनंदन करता, सगळ्या गोंयकारांचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. बोलो रघुपति राघव राजा. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राम. रघुपति राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम. रघुपति राघव राजा राम, गंगा तुलसी पतित पावन सीताराम. पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा. गुड गुड. थँक्यू. नमस्कार गोंयकारां. आज ह्या महात्मा गांधीच्या पुतळ्या सकयल आमी पांया आसा. एक आमी आयज संदेश माईक सांग. आयज राजकारण्यांक एक संदेश आमी दिलो. जे निवडून येयल्ले आमदारांक जर घेवन तुम्ही गेले आणि आमचे राज्य करतले म्हणून तुम्ही जर चिंतलेले जाल्यार हो जो समुदाय आयज बारीक लोकांचो हे गोंयकारांचो आयज जर तुम्ही पळयले जाल्यार तुमकां एक चेतावणी आयज ह्या लोकांनी दिल्ली आसा. आमी वाट पळयताले, अरे गोंयच्या
गोंयच्या राखणेक कोण तरी येतले धांवन. आयज आमी स्वता हे लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा राजकारणच केले म्हणून हे गोंय राखचे ना. हे आयज आमी हांगा सिद्ध केल्ले आसा. हे आमच्या बायलांनी, हे आमच्या जाणटेल्यांनी. आता एकूच आमकां साथ मेळपाक जाय, ती भुरग्यांची. अरे आमी आयज कित्याक हांगा रस्त्यार येयल्ले आसा? त्या सरकारान आमकां कित्याक रस्त्यार हाडले? आमी मागता फक्त आमच्यो जमनी, आमचें गोंय जे तुम्ही काबार करू म्हटल्या ते राखपा खातीर हो जल समुदाय जो एकठांयलो आसा. हेच्या फुडें जर विचार करा. आयज आमी सज्ज जाल्ले आसा हे गोंय राखपाक, आमची भूमी राखपाक. आमकां फक्त राजकारण्याचीच गरज ना. आयज आमचें गोंय, आमचो जर एकवट आसत सगळ्याचो, जाल्यार गोंय आमी राखोवंक शकता. हे दाखोवन दिल्ले आसा हे सरकाराक. आणि अशेंच आमी जी सुरवात केली भोमच्यान, जी चिंगारी एक सरकाराच्या एगेन्स्ट पेटयल्ली, ती आयज खंय तरी एक ज्वाला जाल्ली आसा. आणि येणाऱ्या काळात एक स्फोट आमी करतलो, ही आयज चेतावणी आमी दिल्ली आसा. हांव सगळ्या हे चिमोलकारांक शाबासकी दिता, कित्याक गोंयकारांक आयज तुमी उठयल्ले आसा. गोंयकार जो न्हिदलोलो आयज न्हिदून रावचो ना. आयज हेची सुरवात जाल्ली आसा. गोंयकार उठलेलो आसा आणि गोंय आमी आमच्या हातीन राखतले. एक मतान आमी हात वयर करून हय म्हणून स्लोगन दिया. हय आमी गोंय राखतले. देव बरें करूं. हॅलो, माझे नाव संदेश. हांव एकूच सांगूंक सोदता, आमचे जे तरणाटे चिंबोलचे भुरगे फुडें सरला आयज बरे कामाक, तांकां हांव एक शाबासकी दिता. जे तुमी आयज फुडें सरला, तुमकां अशें थांबून दवरतले की हे कितें करता तुमी. वयल्यानसून तुमचेर प्रेशर येतलो. तुमी खंयच्याय पार्टीचे आसूं, जेन्ना गांवचे संकट येता तेन्ना पार्टी आनी कितें पळोवपाची गरज नासना. जेन्ना आपल्या गांवचेर कितें संकट येता तेन्ना गांवा वांगडा रावपाक जाय. 8 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना फुडें सरलेलो, आमचे जेन्ना IT पार्क जाताले आमच्या ह्याच प्लेसीर, तेन्ना आमचेच कलिग्स म्हाका उतरां मारताले, कित्याक पडला, तुकाच कित्याक पडला रे ते, तूं पिसो, तुका गांवचे तुकाच कित्याक पडले पांयाचे. तेन्ना म्हाज्या मनान धरतालो, हांव जें करता हे बऱ्या खातीर करता आनी म्हाज्या फाटी देव आसा. म्हाका म्हाजेर विश्वास आयलो की हांव बरे कामाक फुडें सरला आनी बरें काम टायम घेता. एक इंग्लीश म्हणा, इंग्लिशीन गुड थिंग्स टेक टायम. जेन्ना बरें फुडें सरता तेका लोक सदांच उतरां मारता, पूण तुवें फाटीं रावपाक जायना. तुज्या फाटीं देव आसता. हांव हें सांगूंक सोदता, जे आमचे चिमोलचे भुरगे आनी आमची बायलां फुडें सरला, तुमकांय बी अशी उतरां येवंक शकता, पूण तुमी फाटीं रावंक जायना. हेच्या फुडें हो आमचो लढ अजून दबारलो ना. आमच्या चिन्यान आनीक संकट येवपाचें आसा. जेन्ना आमच्या फुडें आनीक संकट आले तेन्ना आमी बायलांनी आनी आमी सगळे चिमोलकांनी एक युनिटी रावन हे फुडें कसलें संकट येता तेन्ना आमी एक रावन ओपोज करपाक जाय आनी आमचो गांव राखपाक जाय. 1 म्हयनो पयलीं हांवें बायक दिल्ली की युनिटी मॉल येत जाल्यार हांव सुसायड करतलो म्हणून. ते प्लेसीर रावन हांवें शपथ घेतलेलो की हांव सुसायड करतलो युनिटी मॉल जायत जाल्यार. म्हाका खबर ना ते जमनीर रावन कितें उलयले ते. जे म्हाज्या आंगान चिमोलकारीन उतरां काडली, कशी काडली म्हाका खबर ना. हांव चिंतून पडलो दुसऱ्या दिसा कितें हांवें उलयलें. पूण जी उतरां हांवें उलयली ती चिमोलकारीन म्हाज्या तोंडांतसून भायर काडलेली. आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका माय म्हणूंक लागली, आमची माय फेमस आहा उलोवपाक, संदेश बाबू जे तुवें उलयला ते उतर फाटी घे आनी ते फूल घाल आनी हांवें मायक सांगलें, माय हांव जें करता तें सायबीण म्हाज्या फाटी आसा, हांव चूक मागचें ना. सायबिणीक जाय जाल्यार तें आमच्या फाटी रावतली ती. आनी जेन्ना सायबीण आमच्या फाटी आसतली, आज बायलां उबी रावली तिचें रूप घेवन, त्या बायलांनी सायबिणीचें रूप घेतलें आनी आमची चिंबल रावपाक तुवें आदार दिलो आमकां. संदेश एक मेलो जाल्यार कांय नाही, पूण आमची सायबीण आसतली संदेशाक मरपाक दितली ह्या म्हाका विश्वास आसलो आमच्या सायबिणीचेर आनी राखणदाराचेर. इतलेंच सांगता आमच्या बायलांक, हेच्या फुडें कसलो संकट येयलो जाल्यार तुमी एक रावचे आनी आमचो गांव राखची. आनी
आयज आमी गोंयभर आमची बायलां फेमस जाल्ली आसा. म्हाका लोक विचारता तुमची बायलां कितें रे, बायलांक वालोर म्हणटा तुमच्या. एक प्राऊड फील दिसता की हांव चिमलकार म्हणून. आणि आमच्या चिमलच्या नांव इतलें स्पॉइल जाल्ले घाटयांक लागून आयज चिमलचें नांव खरें गावता. आयज चिमला लोक कसले आसा ते लोक म्हणटाले चिमला घाटी 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 मर्डर येवपाक भिता. माझे कलिग्स कामावयले म्हणटा घाटी तो येवपाकूच भिता. आज चिमलान गावतले चिमला कितें ते आज येवपाक तरसता. म्हाका म्हणटा तुमचे दोळे दाखय, तुमच्या दाखय म्हणटा तुमची बायोडायव्हर्सिटी फॉरेस्ट आहे ते. सो आज चिमलचें म्हणून हांव एक प्राऊड फील करता. बायलांक सुद्धा थँक्यू म्हणटा आमचो साथ दिलो म्हणून. तुम्ही माझी दोन उतरां करून कवर करता. अरे परवा आमकां ऍड्रेस करणार रे. आयज एक आमी दिलगिरी व्यक्त अशी करता की आमचो आयची जी सभा जी असली ती आझाद मैदानाचेर जातली अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें. पूण रातीक अचानक जे तरेन आमकां इनपुट्स दिले की आमकां पणजेन खंयच ही सभा घेवपाक मेळचे ना म्हणून, तेन्ना ऑल्टरनेट वेन्यू म्हणून हांगासर आमी ही सभा ठरयली. आता आझाद अशें आता येता आमकां मेसेजीस येता की आझाद मैदानाचेर खुबशे आमचे गोंयकार भाव जे आसा ते आसा थंय. खूब जाण आता हेज्या बसींनी हांगासर येता. आमी फक्त दिलगिरी व्यक्त करता ही आमच्या चिमलकारा कडसून चूक जाल्ली ना. ही जी कितें चूक केल्ली आसा ती कोणाच्या हितून जाल्ली आसा, सरकाराच्या हितून जाल्ली आसा. कळ्ळें? सो इतकेंच म्हणटा जे कोण भाऊ आमकां जेंका कोणाक त्रास जाला हांगासर हे करपाक येवपाक तेंची आमी दिलगिरी व्यक्त करता. हांव मागता म्हाजे कडेन की तेणे 2 शब्द उलोवचे. तेणी सांगला कमेंट पास करप ना म्हणून. माझी 2 उतरां सांगता. माझ्या भुरग्यां सगळे एकठांय जाल्यार आनी ह्या भुरग्यां पासत गेला गेला हॅलो राव राव 1 मिनिट राव. हॅलो उलय उलय. हॅलो सगळ्यांचे तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक हिंगा एकठांय जाले तेका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज हांव एक जाणटी बाय चिमलान म्हजें घर. पूण ह्या भुरग्यांच्या पासून हांव सारकें लढटा आनी ह्या भुरग्यांचें म्हाका दूख दिसता. कोणूच तुमी वायट शेत काडिना जाय. आमी गोंयकारां आमकां उदक जाय. जेवण मातसो पियेनासता जाल्यार जाता एका वेळार, पूण आमकां उदक जाय. तुमी सगळे भुरगे भायर सरा एकठांय आनी देवाचे कृपेन तुमचे कडेन हांव मागता, विनंती करता. आनी सगळे ह्या फुडाराक भुरग्याक भितर सरल्या तेका हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक. तरी म्हाका भिरांत दिसना हांव जाणटेपणान चलपाक जायना. म्हाका भिरांत दिसना. म्हजें गोंय साल्वार करून म्हाका देवाची तांकत येता आनी तांकत येती माणी हांव हिंगासर तेंचे मदें उबें आनी भुरग्यांक हांव सांगता बाबा कांय वायट शेत उलय नाका. सगळें सांगता देव बरें करतलो. आमच्या मनानसून आमी मागया आनी आमकां दितली म्हणून आशा दवरता देवाची. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. बोल ना. तूच राव रे गाणं.
बायलांक आनी आमच्या चिमलच्या लोकांक सॅल्यूट मारूंक सोदता कित्याक आयज आमच्या चिमलान 34 डेज जावन गेल्ले आसा. आमी जी बायलां आसा ती आजून मेरेन एक ठामान उबी रावल्ली आसा आनी हो जो हंगर स्ट्रायक आसा तो आमची बायलांच्या स्ट्रेंथानूच फुडें वयता. आनी हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता जे मेरेन तुमी ह्या आमच्या युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे ना ते मेरेन आमी तो जागो कसोच सोडपाची ना. तुम्ही आमचेर कितलोय अत्याचार केले चलता आमी सहन करपाक रेडी आसा. सो हांव खरेंच आमच्या जी बायलां आमकां सपोर्ट करपाक येयला तिंका खरेंच सॅल्यूट मारता. आनी जितले आमच्या आयज चिमलकारांचें नांव गाजता ते फकत बायलांच्या खातीर गाजता. आनी जशें आमच्या संदेश बाबान सांगलें की आमची चिमलकार आनी आमचो बायगीणकार आसतना आमी केन्नाच पिवपाची ना. आनी हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. गेल्ले 30 दीस जाल्यार तुमी म्हाका आयकता आसतले चडशे कळटा. आज आनी हांव चड कांय उलयना कारण फक्त 2 मिनटां म्हणले. पूण म्हणजे फक्त एकच सांगणे आमची किंमत कशी केल्ली मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी म्हणून आनी बायलांची ती सुद्दां एका बायलेक त्या बायलेक आमी दाखोवन दिल्ली कडेन आसा. सारकें मगे मोठा आवाज येवन याची कितें आमी चड शिकली ना काय ना पूण मुगेल्या सरकाराक काय पडना त्या भेऱ्याक एकच सांगणे हे पळय तुवें थंय पत्रे लायल्यात ते पत्रे काडून व्हरचे. ही पळय आमची जागा कोणूच ती पाड घालून उडयल्या ती आसली ती तशी आमकां करून दिवची. कितें तुका 25 कोटी म्हणले आमी तुका 35 कोटी सुद्दां दिवपाक तयार आसा. कितले कोट्टे आमचे कडेन आसा. कितें आमी तुमकां कशेंच दिना जाता तें करा. ती जागा आमगेली आमकां सारकी करून दिल्या शिवाय आमी थंयची हालची ना म्हणजे ना हालतली ना हालची ना. आतां ते पळय कायद्याचे कितें करतात ते तांकां करची पूण आमी बायलो थंय झगडपाक बसले आमच्या भुरग्यांक लागून. जर तुमी अशें जर करीत जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांची आनी मागीर कितें परिस्थिती जातली ती हांव तुमकां सांगपाक शकना. एक बरें दिसलें चिमलकाराक लागून गोंयकार आयले. आमी फक्त चिमलकार भायर सरिल्ली पूण आज गोंयकार म्हूण आमी सगळीं एक जाल्ली कडेन आसा. कितें आनी दुसरें सांगता तो पळय कितें तो जागा ती प्रोजेक्ट येता ती खणून दवरिल्ली कडेन आसपाक ती काडल्या ते कोण तो बदामी आनी तो काजू हो तो ते सांगता ते आगू येना म्हणून कित्याक आमचे ना येना म्हणून ती येना जाल्यार सुद्दां सीएम तुका सांगता हांव आदिवासी आमी आमगेल्या भुरग्यांक रानां वना खुट्यांनी काट्यांनी भोंवपा जाय. ही तूं ते इन्फ्लुएन्स सोदा घाल आनी आमचेर एक उपकार कर. 2 मिनटां सोंपली 1 मिनीट हांव पुलिसां खातीर उलयता. तुमी पळय दाडे काटयो खुटे घेवन आमकां मारपा लागून तुमी येवन रेडी जाता. पयलीं तुमी तुमचो युनियन करा. आमी सगळो गोंयकारांनी आमचो युनियन केल्ले कडेन आसा. ना खंयची पार्टी ना खंयची पट्टे कांयच नासतना जाय आनी तुमचें युनियन करून मागीर तुमी आमकां आडोवपा येया. गोंयच्या विविध भागांच्यान आमकां हांगासर समर्थन दिवपा खातीर पॉलिटिकल न्ही सोशल कॉजा खातीर समर्थन दिवपा खातीर तुमी आतां हांगासर पळयता कांय बॅनर दिसतात. आंतरराष्ट्रीय मानव अभियान रक्षक मंच ही नॅशनल लेवलाची एक संघटना आसा ह्युमन रायट्साची ती आयिल्ली आसा. मागीर आमच्या हांगासर सपोर्ट फॉर चिंबल सो नुवेंच्यान आयिल्ले आसा. अशें आनी पळयल्ले दोनापावल आसा अशें तुमी आतां पळयतले. मयेसून आयिल्ले आसा मागीर बोमाच्यान आयिल्ले आसा कोड्यासून आयिल्ले आसा करमळेच्यान आयिल्ले आसा माजोड्डा बेनावली हितूनच्यान सरकारान एक बोध घेवपाचो की आमचे गोंयकार जे आसा कशाक युनायट जाता. हेज्यान फुडें आमकां भिवपाची डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हांव
पहिल्या सुवातेर या देशाचे फादर ऑफ द नेशन हांच्या आज पुण्यतिथीक महात्मा गांधीजीन आमकां शिकयले की सत्याच्या मार्गार आणि अहिंसाच्या मार्गार चलात जैत ही जातलीच. करून हांव खास करून हांव बाब गोविंद शिरोडकर, बाबाजय खोलकार आणि सगळे चिमलकारांचे अभिनंदन करता की तुम्ही महात्मा गांधीच्या विचाराचेर मुखार गेले, सत्यान गेले, अहिंसान गेले आणि आज तुमची जैत जाल्ली आहा. आज विविध वाठारांतल्यान गोंयच्यान हांगा लोक आयल्या. गोविंद शिरोडकरान सांगले बाणावलेच्यान आयल्या, कोणी आमी नुवेचो बोर्ड पयलो, कोण म्हणटा आपूण काणकोणच्यान आयला. सरकार म्हणटा ते बाय द पीपल. आता हो मुख्यमंत्री गेल्ली 14 वर्सां जाले की अंत्योदय तत्वा मेरेन आमी पावोवपाचें हे आमचे सरकार म्हणटा. विकसीत भारत 2047 हांव हांचो विचार. पूण जे खरे नीज गोंयकार, जे आदिवासी लोक जाणी एक गोंय राखून दवरले, तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमचे पर्यावरण तुम्ही वाचयात, आमची तळी वाचयात, जाल्यार ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कान दोळे बंद जाल्यात. तांणी सगळी मशिनरी यूज केली. तुमचो आवाज गोंय मेरेन पावचो न्ही म्हणून असेंब्लीच्या दिसा तांणी थंय ती हाडून गाडी सुद्धा दवरली, जॅमर सुद्धा लायले. पूण म्हाका दिसता चिंबलकरांचो आवाज इतलो मजबूत आशिल्लो की तो काणकोण ते पेडणे मेरेन पावलो आणि आज प्रत्येक गावाच्या, प्रत्येक गोंयच्या गावांतल्यान आज हांगा लोक आयिल्ले आसा तुमच्या समर्थनाक. हांव चड वेळ घेना, पूण ज्या पद्दतीन तुम्ही 34 दीस दाखोवन दिले ह्या सरकाराक की जर तर एकजूट रावले, जर तर सत्याच्या मार्गान गेले, अहिंसा करनासतना आपल्या ज्या संविधानान जो अधिकार आमकां दिला तो जर राखपाचो जर आमी प्रयत्न केलो जाल्यार सदांच सत्याची ही जैत जाता. परत एकदा तुमचे सगळे मना काळजांतल्यान अभिनंदन. खास करून आमच्यो सगळ्यो ज्यो आजी आई सगळ्यो ज्यो ठामपणे रावल्यो की कशाच पद्दतीन हो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जावपाक थंय दिवची ना, पर्यावरण वाट लावपाक दिवची ना, तळे वाट लावपाक दिवची ना. म्हाका दिसता ते आज ह्या तुमच्या गेल्ल्या 34 दिसांचो जो तुम्ही थंय आंदोलन केले, हे आज तुमची जैत आसा. तुमचे परत एकदा मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. काँग्रेस पक्ष हो सदांच गोंयकारा बरोबर रावला आणि हाच्या मुखारूय रावतलो. देव बरें करूं. म्हजें नांव रेमेडियो रेबेलो. हांव केपेंच्यान आयला. हांव आदिवासी संघटनेचो फाउंडर प्रेसिडेंट, मूळ गोंयकार संघटनेचो वायस प्रेसिडेंट गोवा. हांवें म्हज्या लायफाक जेन्ना जेन्ना अन्याय जाता आमचेर तेन्ना तेन्ना आमी काम केले लोक. कोणाचेच दुस्मान आमी न्ही. आज जे चिमुलकारांनी जे आंदोलन केले म्हजे लायफ हांवें पळोवंक ना. इतले दीस आंदोलन, 1 ते 2 दीस आंदोलन केले, आमकां सरकार आपयतालो आनी रोखडेच बसयतालो आनी कितें करया ठरोवन ते रोखडेच काबार जाताले. पूण आज चिमुलकारांनी जे आंदोलन केले ते इतलें व्हडली काम आनी तेय भायर आमी पयले दादलेच वयताले. आज ज्यो बायलांनी जे आपलो पावर दाखयलो ते पळयल्यार खरोखरच आमचेर अन्याय जाता. हांव सांगूंक सोदता की बाब मुख्यमंत्र्याक
हांव तुका पांय पडटा, म्हज्या ह्या भावा लागून हांव तुका पांय पडटा आनी सांगू सोदता बाबा रे, हे जे कितें तेंचे अन्याय जाता तो बंद कर रे बाबा. तुम्ही म्हणले, तुमकां खबर आसा पयर काही 25 लोक मेले, तुम्ही स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्याक की जे लोक थिंगा गेले तांकां तेंचे गांवांत व्हरून पावोवपाक आमी खर्च केलो. व्हेरी गुड, शाबासकी तुका. जरी तर तूं इतली करता जाल्यार ह्या चिमुलकारान थोडो खंय खर्च केला, तोय स्टेटमेंट तुवें सांगलो. जाल्यार ह्या चिमुलकारान थोडो खंय खर्च केला, तोय स्टेटमेंट तुवें सांगलो. जाल्यार हो खर्च तुज्यांनी सोंसपा जायना रे बाबा. आमच्या लोकांक लागून, आमच्या भावां लागून, आमच्या भयणां लागून जाता जाल्यार तूं कितें अशें करता. प्लीज हांव तुजे कडेन सामकी विनंती करता, हे चिमुलकाराच्या भावाकूच न्हू, हे गोंयचे सगळे पणजेक आनी चड करून हे एसटीचे लोक आसा, आमी सगळे काम केले न्हू, आमी तळागाळांतल्यानी काम केले न्हू, हे दोंगर आमी उसयले, हे सगळे आमी केले, हे समाधान केले. आनी ह्या लोकांचेर असो जर अन्याय जाता जाल्यार सर, हांव तुका परत परत सांगता की कितेंच दवर पूण ह्या चिमुलकारांचेर तूं अन्याय करनाका. आनी हांव तूं हें काम सगळे तांकां जाय तशें करतलो अशी आशा बाळगता. आनी चड तुका देव बरकत म्हणटा की तूं आमचो बापूय, तूं आमचो वडील, तूंच आमचो सगळो. आनी जर तुवें केन्ना जाल्यार हेंची हें काम जें आसा तें कोण करतलो अशी म्हणून विनंती करता. आनी म्हजी ह्यो दोन उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरकत.